कापेरो आयिल्लो आसा की आमचें गोंय नश्ट जावपाचें आसा म्हणून. हे जे प्रोजेक्ट हाडून सोदता सरकार, वेदर डबल ट्रॅकिंग, वेदर एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवे, वेदर 400 kV ट्रान्समिशन लायन आनी खुबशे आनी प्रोजेक्ट जशे नावशी मरिना आनी मिनी इंडिया पार्क, केळशी, हे सगळे प्रोजेक्ट कोणाक? हे आमच्या फायद्याक लागून न्ही, हे फक्त क्रोनी कॅपिटलिस्टांक लागून. आयज सद्या आमकां खबर आसा इतलो लोक भायर आयिल्लो आसा आनी बेजार जावन जे यूथ जांच्यो एग्जामी चालू आसा, जांचो जागो आसपाक जाय क्लासरुमान, ते ह्या चळवळीन मेवुल्ले आसा. तांकांय खबर आसा दॅट द फ्युचर इज एट स्टेक. आनी इतलें डिस्ट्रक्शन जे चालू आसा आनी जावपाचें आसा, नश्ट जावपाचें आसा गोंय, तें कोणाच्या फायद्याक लागून? एक दोन क्रोनी कॅपिटलिस्टांक लागून, जे आयज आमकां कळून येता की सरकार ते कंट्रोल करता. सो हे जे डॉक्टर सावंत जेन्ना म्हणटा 100 crore सेलिब्रेट करपाक आपूण आनी रीण काडटा सेंटरा कडचे, सद्या 25,000 कोटी 25,000 crore ऑलरेडी बुडलेले आसा आमी इन डेट. हे कशें रिपे करतले ते तांचे कडेन कांयच प्लॅन ना. आनी तुमी आनी 100 crore मजा मारपाक कोणाची की आमचें गोंय नश्ट करता म्हणून मजा मारूंक सोदता? जे गोंय जे आहा आमचें, हे पॅन्डेमिकाक लागून खूब त्रास करून करून आमी आयज फुडें सरल्या. आनी लोकांची परिस्थिती तर पळयल्यात जाल्यार लोकांशीन पयशे ना. ते इलेक्ट्रिसिटी बील जे वाडोवन दिल्ले पळय तेका घालपाक पयशे ना. जेवण सदांचें जेवण खावपाक पयशे ना, कित्याक कांद्याचो प्रायस वयर वाडला, आमचे सिलिंडराचे प्रायस वयर गेला. आनी जे मंथली अमावंट जे आहा, जे स्किम्सच्यान वयता ते पासून पावना खूब लोकांक. इवन फॉर हँडिकॅप चिल्ड्रन ऑर हँडिकॅप पीपल, तांकां पासून पयशे पावले ना. सो हे परिस्थितीन म्हाका सोजमना की हे गव्हर्मेंट इतले रीण आसतना आनी लोकांचे पयशे दिनासतना सुबेज 100 crores तुमी सेंटरा कडल्यान मागता. सेलिब्रेशन करूं? सेलिब्रेशन आमी खंयचें म्हण करपाचें आमी? लोक रडटा, लोक मोत्ता, पूण हिंगा आमी सेलिब्रेशन करूंक सोदता. म्हाका जाल्यार दुबाव लागता की 100 crores जे सेंट्रल गव्हर्मेंट धाडटा, that is planned in such a way in the name of liberation. This money is coming officially to be used unofficially for the coming elections of the ZP elections. फाटल्या दिसांनी 15 ते 20 दिसां भितर 3 विशयाचेर तेणी आपले मत सांगलें. मत म्हणच्या पेक्षा निर्णय सांगलो. तितूंतलो पयलो आसलेलो 100 कोटीचें रीण काडटा तेजो, कित्याक गोवा लिबरेशन 60 वर्सां लिबरेशन सेलिब्रेट करपाक. आमचो प्रश्न तेका मुखेलमंत्र्याक, सेलिब्रेट करपा सारकें कितें दवरल्यात तुमी? गोंय विकून खावपाचे तर मार्गार आसात तुमी, अशें सेलिब्रेट करपा सारकें कितें दवरल्यात कितें तुमी? एका आमच्या कोंकणीन बरी म्हण आसा, तोंडाची बातां आनी भीक मागून खाता. असली परिस्थिती तुमी गोंयची करून दवरलेल्यात आहा. फक्त व्हडली बातां करतात तुमी, व्हडल्यो भाशणां दितात, खबऱ्यो सांगतात आनी भीक मागून खावपाक लायतात. प्रत्येक म्हयन्याक सॅलरी घालपाक तुमी बोंड विकतात नाल्यार सेंटरा कडेन हात पसरयतात. लजूय दिसना? इतले निर्लज्ज जाल्लेले आहा. जेन्ना खावपाक तुमचे कडेन पयशे ना जाल्यार खंयचे उत्सव मनयतात?